आमकां न्ही सुरवातीक तुमचें बालपण आयकपाक जाय, खंयच्या गांवांत जालो त्या गांवच्या संदर्भात तुम्ही स्टार्टींग थोड्यो गोश्टी सांगपाक शकता, गांव कसो आसलो, गांवांतले काय थोडे प्रसिद्ध गोश्टी कितें आसा तुम्ही सांगपाक शकता सुरवातीक. ओके. माझे बालपण आसा ते सावंतवाडीन जाला. सावंतवाडी म्हणजे सावंत भोसले थंय राजमहल आसा, अजूनय आसा. आणि लाकडी खेळण्या खातीर प्रसिद्ध आसा सावंतवाडी. आणि मोठी लेक आसा स्पेशालिटी म्हणजे. सो तितून माझो जन्म जाला. त्याच्या उपरांत माझे सगळे शिक्षण बी आसा ते सगळे सावंतवाडी, म्हणजे 1st to 10th मिलाग्रीस हायस्कूल आणि 12th मेरेन राणी पार्वती देवी हायस्कूल, जे सारखे मोती तलावाकूच टेकोन आसा ते कॉलेज. ओके, स्कुलांतले तुमी खंयचे कल्चरल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट जाताले, स्पोर्ट्सान कशें कितें आसलें? ना, स्पोर्ट्सान आसताले हांव, त्याच्या शिवाय प्लस ड्रॉइंगान हांव सामकें फर्स्ट आसतालें. म्हणजे खंयची कॉम्पिटिशन आसलें जाल्यार म्हाजें नांव सदांच टीचर्स आसताले ते पयलीं दिताले. आनी म्हाजे क्लास रुमांतले आमी 2 जाण भुरगीं तर अशें आसताले की आमचें सदांच ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन म्हणटकीच आमच्या दोगांचें नांव सदांच पयलीं आसतालें. शिकपाचे दृश्टीन तुमी कशें कितें आसले, शिकपाक टॉप रँकर? शिकपाक आमी नॉर्मलूच, पण बाकीचे जे क्रिएटीव जो पार्ट आसा पळय, ड्रॉइंग म्हण किंवा खंयची कॉम्पिटिशन म्हण किंवा डान्स म्हण किंवा हितून हांव सदांच फुडें आसलें. म्हणजे तुमी एक्चुअली खंयचे खंयचे एक्टिविटीज करताले एक्चुअली? आमचे पळय डान्स कॉम्पिटिशन्स जाताले, प्लस ड्रामा जाताले, आणि ड्रॉइंग रांगोली कॉम्पिटिशन म्हणजे फेवरेट, कित्याक 1st to till the 12th मेरेन हांवें केन्ना फर्स्ट प्राइज सोडूंक ना. म्हणजे एवरी इयर ते येतालेच घरा. तुमी खंयच्या टायपचे रांगोळीज काडटाले किंवा रांगोली म्हटल्यार प्लस उदकान काडटा ती नॉर्मल आमची रंगोली आसता. प्लस तुका हांवें एक रंगोली काडलेली जी लाकडाचो भुसो आसता पळय, सो तो यूज करून तितून लिटरली एक आर्टिकल तयार करून ताजी रांगोळी क्रिएट केल्ली. आणि ती सिंधू महोत्सव तेन्ना फर्स्ट टाइम जाल्लो सावंतवाडी, ताका म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळिल्लें त्या टायमार. ड्रामान तुमी कशें कितें आसली? ड्रामान हांव नॉर्मल, म्हणजे 1-2च एक्टान हे केल्ले, पण म्हाका कंपेरिंग खूब आवडटालें. सो एवरी इयर कंपेरिंग म्हटल्यार म्हाज्या कडेन येतालें की तूं करपाक जाय म्हणून. सो चतुर्थीक आमचे 7 दिसाचो प्रोग्राम आसतालो कम्युनिटी हॉलान. सो आमचे सगळे प्रोग्राम जे जाताले तितून 2 दीस आमकां कल्चरल एक्टिविटीज आसताले. सो तितून पार्टिसिपेट जावप, कंपेरिंग करप डान्सान, ड्रामान, ते सगळे आमचे तितून जाताले. तितून हांव पार्टिसिपेट करतालें. तुमची कॉलेज लायफ कशी कितें आसली? कॉलेज लायफ नॉर्मलूच आशिल्लें, म्हणजे घरान तशें स्ट्रिक्ट वातावरण आमचें. सो अशें फ्री मायंड अशें ना, पूण नॉर्मल जशें आसता पळय चलयांचें, सो तशें आशिल्लें. म्हणजे मी कॉलेज कशी खंयसर गेली? कॉलेज राणी पार्वती देवी हायस्कूल, म्हणजे 12th मेरेन जालें. हांवें कॉमर्स केला. आणि ते कॉलेज चालू आसतना म्हणजे आफ्टर 10th हांवें कंप्युटर सॉफ्टवेअर डिप्लोमाक एडमिशन घेतलेली. सो कॉलेज वांगडा म्हाजो डिप्लोमाय चालू आशिल्लो. सो 12वी मेरेन म्हाजो डिप्लोमा काबार जालो. तितून मागीर हांवें कंप्युटर हार्डवेअर डिप्लोमाक ताका एडमिशन घेतली. आणि त्या टायमार आफ्टर म्हणजे 12वी जावन हांवें डिप्लोमाय चलतालें, आनी प्लस हांवें जॉबूय आसलो. सो हांवें जॉबूय करतालें त्या टायमार. तुमकां डिप्लोमा खातीर कोणी सजेस्ट केलें तुमी वचा डिप्लोमा करा? ना, ते कितें जाल्लें, आमी जेन्ना 10थाक भायर सरतालीं, म्हणजे आमची जेन्ना बॅच आशिल्ली तेन्नाच आमच्या स्कुलान कंप्युटर इंट्रोड्यूस जाल्ले, जेन्ना आमकां एग्जामीक 2 म्हयने आशिल्ले. आनी ते खबर ना कितें इंट्रस्ट हे जालो तो. सो ते कंप्युटर म्हणटकीच आमकां फेवरेट जालो म्हाजो त्या 2 म्हयन्यानूच. सो म्हटल्यार हितून आनी कितें तरी शिकपाक जाय म्हणून हांवें तेन्नाच बाबाच्या फाटल्यान लागून कंप्युटराक एडमिशन घेतलेलें. आणि ती सुद्दां जितून एडमिशन घेतलें ती सुद्दां सावंतवाडीची फर्स्ट इन्स्टिट्यूट आशिल्ली. सो फर्स्ट तेंची फर्स्ट इन्स्टिट्यूट आनी म्हाजी फर्स्ट बॅच, तेंची फर्स्ट बॅच आनी म्हाजी फर्स्ट एडमिशन म्हणटा पळय तशें. सो 2-3 वर्सां हांवें त्या इन्स्टिट्यूटान काडली. म्हणजे फूल जेन्ना जे नवीन कितें कोर्सेस येयल्ले पळय त्या टायमार हांवें ते करून काडलेले. ओके. आतां तुमी प्रेझेंटली डिजिटल फिल्डान आसा, एडिटींग म्हणा किंवा टी शर्ट प्रिंटींग म्हणा, अशें वेगळे वेगळे करता. सो तुमकां जाल्यार कितें आयडिया आसली डिजिटल फील्ड ग्रो जातलो म्हणून, कशें कितें आसलें? ना, एक्चुअली कशें आसा जाणा, गोवा आनी सावंतवाडी किंवा महाराष्ट्रा जर कंपेर केलें तर खंय तरी सावंतवाडीन तितलो स्कोप नाशिल्लो त्या टायमार. म्हणजे एक 10-15 वर्सां पयलीं म्हणटकीच तितून नासलो. आनी थंय प्रेस लायन बी कशें आसलें, नॉर्मल जे तुजे बिल बुक्स रजिस्टर्स बी आसता पळय तितलेच. क्रिएटीव पार्ट असो तेन्ना तितलो नाशिल्लो, किंवा आसलो सुद्दां जाल्यार तो आमकां खबर नाशिल्लो, कित्याक त्या तितल्या मेरेन केन्ना आमी पावूंकूय ना.
सो आणि एक चली म्हणतो की पहिले रेस्ट्रिक्शन्स असतात घरानूच की बाबा तू ह्या टायमार येवपाक जाय त्या टायमार जावपाक जाय, आणि प्लस तुका खूप सारे रेस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले, सो जितून तुका कितले एक्सपांड करपाचो प्रयत्न केलो सुद्दां ते करपाक मेळनासलें. मागीर एक प्रेस लायनीन 1-1.5 वर्स हांवें काम केलां. मग तितून कशें प्रेसान काम चलता पळय ते हांवें पळयलेलें. म्हणजे बेजीक नॉलेज आसली म्हाका की अशें अशें करपाक जाय, अशें करपाक जाय. सो तितली. तेच्या उपरांत लग्न जावन जेन्ना हांव गोंयान येयलें तेन्ना एड एजन्सीक जॉयन जालें. तेन्ना म्हाका डिझायनींग इंट्रोड्यूस जालें, म्हणजे डिझायनींग कशें करप, आर्टवर्क कसो करप हें. सो तितून म्हाका 1-1.5 वर्स एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. तेच्या उपरांत हांवें मागीर न्यूजपेपराक जॉयन जाल्लें, गोवा मॅसेंजर म्हणून, जो विकली न्यूजपेपर येतालो. सो तितून हांव ग्राफीक डिझायनर म्हणून काम करतालें आनी तितून खुबशे गजाली शिकपाक मेळ्ळे. म्हणजे न्यूजपेपर आमी जस्ट पळयता आनी उडयता, पण तेच्या फाटली जी मेहनत आसता पळय ती खबर नासता. जेन्ना हांव त्या पेपरान कामाक लागलें पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तितून कितले म्हणजे एक मायनर पॅराग्राफ सुद्दां बसोवपाक तुका कितली वरां घालची पडटा, किंवा कंटेंट कसो आसूंक जाय, कशें तेचे फ्रेम करपाक जाय. सो हे गजाली म्हाका थंय शिकपाक मेळ्ळे. जस्ट तुमच्या कामाबद्दल आमकां आनी ब्रीफ सांगा, तुम्ही सध्या प्रेझेंटली कितें कितें करतात, कशें कितें करतात. सो सध्या म्हजें संस्कार क्रिएशनच्या नांवान प्रिंटींग युनिट आसा, जो जितून आमी डिजिटल प्रिंट्स म्हणजे तुजी विजिटींग कार्ड जाले, फ्लायर्स जाले, ब्रोशर्स जाले, किंवा फोल्डर्स जाले, कस्टमाइज फोल्डर्स, परत फाईल्स जाले, त्याच्या उपरांत एनवलप जाले, जी प्रिंटींग कंपनी खातीर किंवा एखाद्या ऑफिसा खातीर जी बेजीक स्टेशनरी आसता पळय ती आमी प्रिंट करता. त्याच्या शिवाय जी शॉपा खातीर बिल बुक्स आसता किंवा रजिस्टर्स आसता सो ती जाता. प्लस स्कुला खातीर ID कार्ड्स, त्याच्यानंतर सर्टिफिकेट्स आसा किंवा त्यांचे फॉर्म्स आसा, डायरीज आसा, सो ते जाता. आणि तितून एड ऑन म्हणून आमी आतां रिसेंटली लास्ट इयरा पासून आमी टी शर्ट्स प्रिंटींग बी स्टार्ट केला, जितून जर्सी जाता तुका, प्लस कॉटन टी शर्ट्स म्हणजे आमची स्पेशालिटी आसा जी कॉटन टी शर्टान आसा. आणि तितूनय आमी कस्टमराक जे दिता ते लॉंग लास्टींग क्वॉलिटी दिता, म्हणजे खंयसरूच तुका ते फेड जायना. आणि प्लस कस्टमायजान आमकां खूब चॅलेंजीस आसले, म्हणजे बुडाचेर प्रिंट केला आमी, सॉक्साचेर केला, कॅपाचेर केला, मग्स तर कॉमनूच आसा, अम्ब्रेलाय कॉमनूच म्हणपाक हरकत ना, पण पेपर पेन, पेपर पेन्सिल्स किंवा कस्टमाइज मोमेंटोच आसा. सो तितून सध्या सगळं सेल करतात सध्या. हय. आणि ऍक्च्युअली तुमकां जर कॉम्पिटिशन्स कशें कितें दिसता बाकी जे करतात ते. नाही, हांव कॉम्पिटिशन म्हणून पळयना, कित्याक प्रत्येकाचो एक स्पेसिफीक हे आसता, म्हणजे प्रत्येकाची डिफरंट क्वॉलिटी आसा आनी डिफरंट वेन ते शोकेस करता. सो हांव खंयच्याच प्रिंटराक म्हण किंवा खंयच्याच मनशाक कॉम्पिटिटर पळयना, हांव ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून पळयता तेका, किंवा त्या मनशा कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटा. सो म्हाज्या आतां खुबशे प्रिंटर जे आसात फ्रेंड सर्कलान आसात, सो म्हाज्या कडेन कितें जायना न्ही जाल्यार हांव तेंच्या कडल्यान करून घेता, किंवा तेंकां कितें जायना जाल्यार हांव हेल्प करता. सो कोलॅबोरेशन करून आमी काम करता, म्हणजे अशेंच केन्ना तो म्हाजो कॉम्पिटिटर आसा म्हणून हांव केन्ना पळयना. ओके, तुमचे फ्युचर्स प्लॅन कितें तुमी सांगपाक शकता. फ्युचर्स प्लान्स म्हणजे म्हाका दिसता ह्याच अक्षय तृतीयेक आमी टी शर्ट ब्रँड लॉन्च केला, डॅफोडिल म्हणून. सो टी शर्टाचे एक्सपेन्शन करपाक आसा म्हाका जाय. आणि एक सांगपाची गजाल म्हणजे जेन्ना कोवीड जावन जेन्ना स्टार्ट जाल्लें तेन्ना आमी एक प्युअर कॉटन टी शर्टाची ऑर्डर मारलेली, जी आमची न्यूयॉर्क फॅशन विकाक आमचे रॅम्प वॉक आसता पळय तितून गेल्ली. आणि ते सेलिब्रिटी फॅशन डिझायनर आसा सो तेका आमी ती प्रोवायड केली. हो एक मेन आमचो हे. त्याच्या शिवाय कॉर्पोरेट्स इव्हेंट्स आसता किंवा युनिफॉर्म्स आसता पळय ते सगळे आमी सप्लाय करता. सो मेन फोकस जो सध्या आसा तो आमचो टी शर्ट आणि आमचो जो ब्रँड आसा पळय तो व्हडलो करप. आणि कितें जाता, कोणूय टी शर्टां कॉटन म्हणटकीच पयलीं म्हणटा हा खूब म्हारग आसा, सो ती घेवपाक मातशें, सो ती आमी अफोर्डेबल प्रायसान करून दिवपाक हे करता. सो आतां जी आमची प्रायस रेंज आसा पळय, स्टार्टींग जी प्रायस आमी टी शर्टाची दवरली पॉलिस्टर पासून ते कॉटन, ती स्टार्टींग फ्रॉम 150 रुपीज आसा. म्हणजे 150 कोणीय घेवपाक शकता. कोणीय घेवपाक शकता. आणि एक नॉर्मली जर एक विचारीत न्ही तुमी जर पॉसिबल सांगपाक शकता, एक ह्या डिजिटल फिल्डान जर तुम्ही करता प्रॉफिट रेशो कसो कितें आसता. प्रॉफिट रेशो एज पर आसा पळय, 20 to 30% मिनिमम तूं दवरपाक शकता. सपोज तुजी व्हडली ऑर्डर आसा जाल्यार एक 40%, पण एज पर क्वॉन्टिटीचेर आणि तुजी तितून प्रिंट कितली आसा पळय ताजेर आसता, पण मिनिमम 20%
तर असतं. तुम्ही ऍक्च्युअली बाकीचे मॅनेज काय करताय, बाकीचे इव्हेंट्स प्रोग्राम्स प्लस तुमचं डेली रुटीन काय मॅनेज करताय सगळं ना सवय झाली असं. सो कितें जाता जाणा एक एक मिनिट असता पळय तो कॅल्क्युलेट केल्लो जाता. म्हणजे कितें जाता मनशाक लायफ एकदाच मेळटा आणि दिसाची 24 वरां प्रत्येक दिसाची ती एकदाच मेळटा, ती तुका रिपीट जायना. सो जो दीस तुजो उजाडता पळय तो एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून पळोवप. सो सकाळ चालू जाता जे ऑलमोस्ट सगळ्याच बायलांची जाता आसतली की घरा रांदप, भुरग्यांचें करप आनी भायर सरप. तेच्या उपरांत मागीर ऑफिसान येवन ऑफिसाचे सगळें मॅनेज करपाचे, जे कितें जॉब्स आसा ते सेट करपाचे आणि तेच्या उपरांत इव्हेंट्स बी असले न्ही जाल्यार प्री प्लॅनूच असतात ते. सो त्याच्या प्रमाणे मॅनेज करून आमी फुडें वता. मॅडम सद्याक तुम्ही एक आवय सुद्दां म्हणून एक आसात. सो तुम्ही तुमच्या चेड्याक खंयच्या फिल्डान धाडपाक सोदता फ्युचरान, का तुमच्याच फिल्डान तुमी येवपाक सोदता, किंवा तुमी ताका कशें कितें पळयतात? ना तेका फ्रीडम दिल्लो आसा, तेचे कितें फील्ड आसा ते तेणें चूज करप. पण धाकटेपणा पासून तेणें आर्टूच चूज केला. सो तो बरे स्केच काडटा किंवा तेचे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट हितून खूब हे आसता. म्हणजे बरे बरे तो गाडयो बी तशें रेडी करता. सो ऑलमोस्ट 80% तो आर्टानूच आसा. सो तेचे फील्ड तेणें डिसायड करप. सो हांवें काय प्रेशरायज करचें ना तेका. आणि एक शेवटी गोंयच्या युथां खातीर आणि एक बायलां खातीर तुमच्या कडल्यान एक मेसेज वचनी. मेसेज इतली सांगूंक शकता की कितें करता पळय तितून कन्सिस्टन्सी आनी पेशन्स दवरपाक जाय. म्हणजे सक्सेस आसा पळय ते तुका रोखडें मेळना आणि खंयची गजाल करतना पळय ती अपॉर्च्युनिटी म्हणून पळोवपाक जाय. म्हणजे तितून कितें चल आयज हें म्हाज्यान जायना म्हणून तें अर्दें सोडून वचूंक जायना. प्रत्येक गजालीन तुका अपॉर्च्युनिटी आसता आणि केन्ना केन्ना कितें जाता कितें प्रॉब्लम्स येयले न्ही जाल्यार आमी कितें म्हणटा शी ते प्रॉब्लम्स येयले ते जगमरो आपण नाका म्हणटा, फुडें कितें करपाचें ना. पूण त्या प्रॉब्लमानूय तुका कितें तरी नवीन संदी आसता एक. सो ती जर फोकस करशी न्ही जाल्यार तुका खूब कितें करूंक शकता. सो इतलोच मेसेज आसा म्हजो की कितें प्रॉब्लम येयले जाल्यार तेचें सोल्युशन काडून फुडें चलपाचें. येस, थँक्यू. तुम्ही तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर केल्या बद्दल आणि एक आमच्या युथांक एक डिजिटल फिल्डाचो इम्पॉर्टन्स समजून दिल्या बद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.